पोरण्या गोयच्या सेंट फ्रांसिस झेवियराचे फेस्त अंदू 25 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर मजगती बॉम जीजस बासिलिका चर्चीत मनयतले। नोवेना 25 नोव्हेंबराच्यान सुरू जातली, उपरांत 4 डिसेंबराक फेस्त मनयतले। दर वर्सा सेंट फ्रांसिस झेवियराचे फेस्त 3 डिसेंबराक मनयता, पूण अंदू 3 डिसेंबराक आयतार आयिल्ल्यान हे फेस्त सोमारा 4 डिसेंबराक मनयतले। संतांचे फेस्त आयतारा मनयनात, ताकाच लागून सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे फेस्त ह्या वर्सा 3 तारखे बदला सोमारा 4 तारखेक मनयतले। राज्यांतल्या विविध वाठारांतले आनी शेजारच्या राज्यांतले व्हडा प्रमाणात भक्त ह्या फेस्ता निमतान पोरण्या गोंयचे इगर्जेक भेट दितले। सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या पवित्र अवशेषांचे दर्शन घेवपा खातीर देश परदेशांतले लोक गोंयांत येतले। म्हणटकच सुरक्षा म्हत्वाची आसा। भोंवडेकार, भक्त आनी संवसारीक दायज स्मारकांचे सुरक्षेताये खातीर गोंय पुलिसांनी नोटीस जारी केल्या। फेस्ताक येवपी सगळ्या भक्तांनी इगर्जेन प्रवेश मेळोवपा खातीर वळखपत्र आयडी पुरावो आपल्या वांगडा व्हरचो। इगर्जे भितर वतना ताणें सामान, हँडबॅग वा हेर कसलेंय सामान भितर व्हरचें न्हय। जर खंयच्या व्यक्ती वा सामानाचेर दुबाव आयल्यार तांची रोखडीच पोरणे गोंय पुलीस स्टेशन वा पुलीस आउटपोस्टाचेर येवन कागाळ करची। तशेंच हेर कसलेय मजती खातीर 100 किंवा 112 ह्या क्रमांकांचेर संपर्क करचो अशें कळीत केलां। गोमंतक टीव्ही खातीर संजना हंजुनकर।